नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। देवाविशीं उलोवपाचें सोडून राजकारणाचेर उलोवन पाद्री करता लोकांची दिशाभूल, पंचायत मंत्री माविन गुद्दीनाचो आरोप। म्हादय विशीं लोक जागृतायेच्या भयान सरकारान बंद पाडली म्हादय पदयात्रा, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबाचो आरोप। मिड डे मील येवजणेचे पयशे केंद्रान ह्या आदींच धाडल्यात गोंयांक, शिक्षण संचालक मार्ता फटी गोवा फॉवर्डाचो आरोप। निमाणे कडेन आग्वाद किल्ल्यांतलो बार केलो बंद, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांनी किल्ल्यांतल्या बाराक घेतली हरकत। वातावरण इबाडिल्ल्या कारणान हेर कडेन घुडावची पडली दाबोळ विमानतळार देवपी 8 विमानां, हवामान सामकें जाल्या उपरांत विमानांक दिल्ली लँडिंगेची परवानगी। आनी वेवसायीकरणाचो कार्निवालाचेर जालो ना कसलोच परिणाम, देशी विदेशी पर्यटकांक कडल्यान मेळ्ळो बरो प्रतिसाद, मडगांवकारांनी उक्तायली मत। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। देवा विशीं उलोवपाचें सोडून पाद्री राजकारणाचेर उलोवन लोकांची दिशाभूल करपाक लागल्यात। तांकां बरी उदरगत जाल्ली नाका, आमी केल्ली बरी कामां पळोवन तांकां घुंवळ येता, अशें पंचायत मंत्री माविन गुद्दीनान म्हटलां। ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर केल्ल्या कामाक लागून तांकां हरकत घेवपाची आशिल्ली जाल्यार तांणी पयलींच घेवपाक जाय आशिल्ली। हांवें बरीच कामां हातान घेतल्यात, फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर ती पुराय करतलो अशें तांचें म्हणणें। आमी जे पळय काम करता थोड्यांकडे पळोवपा जायना, तेणी केन्ना चिंतूना की इतलें काम जातलें आनी इतलें बरे प्रमाणान काम जातलें। आमी जशें म्हणटा कितें थोड्यांचे दोळ्यांनी पळोवपा न्हिजो आनी कांय उतरां उलोवपा सोदना, पूण तेंकडे पळोवपा जायना, तांकां घुंवड येता दिसता म्हाका ते पयले म्हणटच। घुंवडीचेर मागीर लोकांक मिसगायड करप। एक थोडेशे लोकां इल्लेशे सिनियर सिटीजन म्हूण मुखार काडले आनी आमी कॉन्क्रिटायज केले, आनी तेंचे खातीर सिनियर सिटीजना खातीर एक स्पेशल थिंगा व्यवस्था केल्ली आसा। ई लायब्ररी, रेग्युलर लायब्ररी, बरे बसून तांकां रेस्ट घेवपा खातीर ती फॅसिलिटी केल्ली आसा। जातकच ते वाव वाव म्हणटले, पूण आतां 3 म्हयन्या भितर ते कंप्लीट जाता। तांकां तरी ऑब्जेक्शन आशिल्ले, गेले 1-1.5 वर्स काम चालू आहा, 90% काम जाल्लें आसा, 10% उरलेलें आसा। आतां म्हणटा कॉन्क्रिटायज केला, म्हणजे पॉलिटिकल म्हणून दाखयता। आनी थोडे आमचे जे आसा ते देवाचे खबरो सांगपा सुवातेर जशें आमी प्रिचींग म्हणटा ते सगळे पॉलिटिकल प्रिचींग करता। सगळ्यांक खबर आहा, नांव काडपाक गरज ना, आनी ते हे मनशां बडकयन ते सिनियर सिटीजन मुखार काडला। पूण हांव हे सिनियर सिटीजनाक स्पश्टीकरण दिवपाक सोदता, बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी तेंचेच खातीर हांवें केल्ली आसा। दुसरी तांकां फॅसिलिटी केल्ली आसा ओपन जिम आनी क्लोज जिम। ओपन एअर जिम जे आसा थोडे आयटम जाणटेल्यांक सुद्दां करपा जाता, म्हणजे मसाला मातशें टेन्शन आसपा जाय, बोलाकी बरी उरतली जाल्यार व्यायाम करता तेन्ना अशें एक पॅडलिंग करपा मेळटलें। मॉडर्न इक्विपमेंट सगळे आमी हाडलेले आसा। 3 मातशे पासेस काडा, मेचे आदीं हेजें उद्घाटन जातलें थिंगा। गोय भाजपा सरकार फकत पक्षाच्या राजकीय फायद्या खातीर म्हादय कर्नाटकात विकपाक उठलां अशें म्हणीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या मनोज परबान सरकाराचेर फोग काडलो। पदयात्रेंतल्यान लोकां मदीं जागृताय जातली आनी लोक ह्या विशीं आवाज उठयतले हें सरकाराक खबर आसा, देखून पदयात्रा करपाक बंदी घाल्या अशें मनोजान ह्या वेळार मत उक्तायलें। टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटा वतीन 70तल्या 20 तारखेक सुरू केल्ल्या पदयात्रेक उपजिल्लो अधिकाऱ्यान पदयात्रेक दिल्लो परवानो रद्द केल्या उपरांत मनोज उलयतालो। हे सेटिंग जे जाला ते वयल्यान जाल्लें आसा, डबल इंजिनाच्या वयल्या इंजिनान हे सेटिंग केल्लें आसा की गोंयकारांक जागे जावपाक दिवपाचें ना। जेन्ना आमी ही पदयात्रा स्टार्ट केल्ली, इट वॉज नॉट अ प्रोटेस्ट। पयलीं म्हटल्यार तो डेमॉन्स्ट्रेशन नासलें, ना तो स्ट्रायक नासलो। एक अवेरनेस क्रिएट करपाक, एक एज्युकेशनल, एक गांधीयन स्टायल ही एक पदयात्रा आसली। सो ह्या पदयात्रे पासून कोणाकूच कसलोच त्रास जावपाक जायनासलो। CM प्रमोद सावंतान आनी तेजे जे वांगडी आसा तेंच्यांनी एसेंब्लीन जेन्ना म्हादयचें डिस्कशन जालें, लास्ट डे ऑफ एसेंब्ली गेल्या फावटी, तेन्ना ते सेशनाक तेंच्यांनी इतलेंच सगळ्यांनी सांगलें की सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय
गोंयकारांनी जागे जावपाक जाय आनी आमची म्हादय आमी राखपाक जाय. जेन्ना ते एसेंब्लीन ही उतरां काडटा आनी दुसरे वाटेन जेन्ना टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट हे लोकांक जागृत करपाक, लोकांक जागे करपाक, लोकांक अवेर करपाक, ह्या विशया बद्दल सांगपाक जेन्ना गांवागांवान वाड्या वाड्यार वचपाक सोदता तेन्ना ह्या सरकाराक प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना ह्या सरकाराच्या पोटान दुखता. कित्याक लोक जर जागे जाले जाल्यार म्हादयची जी चळवळ आसा, म्हादयचो जो आवाज आसा तो स्ट्रॉंग जातलो आनी ही म्हादय तांकां कर्नाटकाक आयज जे विकपाचें तेंचें जें षडयंत्र चल्लां, जी कन्स्पिरसी चल्ला ती खंय तरी फेल वयतली. मिड डे मील येवजणे खाला दरेका शाळांनी मध्यान आहार दिवपी मजत गटांत अजून पयशे दिवंक ना अशी म्हायती दिवपी शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडेचे वक्तव्य दिशाभूल करपी आसा असो आरोप करीत गोवा फॉवर्डाच्या दुर्गदास कामतेन शिक्षण खात्याचेर फोग काडलो. मजत गटांत बेगिनाच्या बेगीन हो निधी दिवप निवेदन पत्र दुर्गदास कामतेन मुखेल सचिवाक सादर केला. जर मुख्यमंत्र्या कडेन हें खातें सांबाळपाक जायना जाल्यार ताणें हें दुसऱ्याक दिवचें अशें म्हणी दुर्गदास कामतेन मुख्यमंत्र्यांचेर उतरांचे फार पिटयले. तुम्ही भुरग्यांचे अन्नाचे पयशे ते दिवंक जाय. ते गरीब सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जी बायलां आपली फॅमिली चलयतात तांकां तुमी भीक मागपा लायतात. तुमी गृह आदाराचे पयशे भीक मागपा लायतात, लाडली लक्ष्मीचे भीक मागपा लायतात. म्हणजे हे लोकांनी भीक मागून तुमचे कडेन दीस काडचे. हातून एक स्पश्टता की जे आमी परतो एक स्टँड जो आमी सदांच घेतला आनी सांगला की एज्युकेशन डिपार्टमेंट इज डिग्रेडिंग डे बाय डे, जे आमच्या अध्यक्षानूय सांगलां. कारण एज्युकेशन कडेन फकाणां करप न्ही. आनी पयलींचे जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले सो मनोहर पर्रीकार बाब म्हाका दिसता त्या एज्युकेशनाचें अशें जातालें म्हणून. जे तरेन जावपाक लागला इट इज व्हेरी बॅड. स्पश्टीकरण दिवचें. मुख्यमंत्र्या कडेन जमना एज्युकेशन डिपार्टमेंट चलोवपाक जाल्यार नवो मंत्री एज्युकेशन मंत्री म्हणून नियुक्त करचो. आनी जर तुजो डायरेक्टर हाडना जाल्यार डायरेक्टराक काडचो. डायरेक्टर एफिशियंट ना जाल्यार. हांगा ताळमेळ ना, हांगा कॉर्डिनेशन ना. हाजो अर्थ कितें? फायनान्साक पयशे आयले हांगा, डायरेक्टर जेन्ना पयशे ना. सो दीस क्लियरली शोज की सगळे घुसपला म्हणून. सो आमी डिमांड करतात की हे ताबडतोब पयशे रिलीज करचे आनी फोटींग म्हणून बंद करात. आनी मुख्यमंत्र्या कडेन जर जमना एज्युकेशन खातें सोड आनी फूल टायम मंत्री अपॉयंट कर, ना जाल्यार डायरेक्टराक काड, दुसरो डायरेक्टर अपॉयंट कर. पूण भुरग्यांच्या आयुश्या कडेन ह्या बायलां जी सप्लाय करतात मिड डे मील स्कीम हांच्या कडेन तुमी फकाणां करनाकात. सुटके झुजाऱ्यांचे स्मारक म्हणून विकसीत केल्ल्या आग्वाद किल्ल्या वयले बार निमणे सुटके झुजाऱ्यांच्या घरातल्या लोकांनी केल्ल्या टिके उपरांत सरकारान हाची दखल घेवन बंद केलें. आग्वादाक सुटके झुजाऱ्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिल्या. हें एक पवित्र तळ आसा आनी तें पवित्रच उरपाक जाय अशें मत सुटके झुजाऱ्यांच्या घरातल्यांनी उक्तायलां. मात गोंयांत पुर्तुगेजां कडल्यान मुक्त करपाक बलिदान दिल्ल्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांक राज्य सरकार फावो तो मान सदांच दित आयला. देखून आग्वाद किल्ल्याचेर घाल्ल्या बार आनी रेस्टॉरंट हो जागो फूड कोर्टा खातीर वेंचून काडला अशें स्पश्टीकरण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिलें. Dr. Pramod Sawanta जो आसा under him, he is responsible enough to respect the sentiments of every freedom fighter and the sacrifices they have done. We will not go wrong anywhere. But if somebody is not understood it, we would like to showcase what the whole interest is. When you want to showcase it as an iconic where our sacrifices were held, आमचे ज्या लोकांनी sacrifices केल्या ते जगाक समज पळोवपाक जाय that their destination as आमी जे केला through central funds, we need to ensure that operation and maintenance also is there. दिस ऑपरेशन एंड मेंटेनन्सचा जो खर्च आसा त्या मनशाक आमी आज व्हडलो सरकार पयशे घालचो ना, पयल्यान तो आमकां पयशे दितलो. ताच्या खातीर जे पयशे येतले मेंटेनन्साक प्लस इफ वी प्ले द गव्हर्नमेंट, it is very important that we ensure that we have right type of people coming there. So to facilitate, if anything is done, we have to be clear the museum area and the jail area where we respect the sentiments of freedom fighters are not, nothing is done. Food court area जी demarcate केली, activities जे कोणी आयले फाल्यां G20 आसतले, you will cater them for G20 to showcase our sacrifices of freedom fighters. तांकां फाल्यां थंय समज खंय हे करपाक जाय, रिफ्रेशमेंट्स आनी बाकीचे दिवपाक जाय. फूड कोर्ट एरिया इज डिमार्केट, इट इज अ फूड कोर्ट एरिया एंड द रिसेप्शन एरिया.
area which has been there to host people who are coming from various parts of the country and internationally to see what our Agwad fort or things of like this are there. आग्वादाच्या जेल म्युझियमान सरकारान सोरो विकपाचें थारायलां हें आयकलें आनी हें आयकून म्हज्या मनाक भिरभिरी मारली. आग्वादाचें जेल हें एक पवित्र स्थळ. हांगा खुबश्या स्वातंत्र्य सैनिकांक भितर उडयल्ले, तांकां मारिल्लेय बी आनी थोड्या जाणांनी हांगा प्राणूय दिला. म्हजो बापूय बी हांगा आशिल्लो एका वर्सा खातीर आनी तांकांय खूब मारिल्ले. ह्या पवित्र स्थळाचेर तांची याद करपाचो जागो हो, तांचे सॅक्रिफायसीस याद करपाचो जागो हो मजा मारपाचो जागो न्ही, हांगा सोरो विकपाचो जागो न्ही. हांव ह्या सरकाराच्या डिसिजनाचो धिक्कार करता आनी तांकां ताबडतोब मागता की हें डिसिजन फाटीं घेवचें. बाब रोहन खंवटो टुरिजम मिनिस्टरान हें डिसिजन डिफेंड केलां, ताका हांव सहमत ना. हाका जर तुमकां रेवेन्यू जाय जाल्यार हांव 1000 दुसऱ्यो गोश्टी तुमकां दाखोवन दितलो जातून तुमकां रेवेन्यू मेळचो. आमचे कवी मनोहर सरदेसायान एक कविता बरयल्ली. ते म्हणटा, आग्वादाच्या शिवा तुवें आमकां हाडली जाग. हें आग्वाद पवित्र स्थळ पवित्रूच उरूंक जाय अशें म्हाका दिसता. सांगेच्या मोडलो वाडो वाठारांतल्या साळावली धरणाच्या कालव्यांत बुधवारा सांजे न्हावपाक गेल्ल्या 9वेच्या वर्गांतलो विद्यार्थी बुडलो. पूण ही घडणूक सांगे वाठारांत पडटा काय केप्यात ह्या वादांत पुलिशेन 3 वरां घालयल्ल्यान सांजे उसरा मेरेन भुरग्यांची कूड मेळूंक ना. हाका लागून थळावे लोक तिडकिल्ले. उजो पालोवपी दळ त्या जाग्यार पावल्या उपरांत लेगीत त्या भुरग्याची कूड काडपाक कसलीच हालचाल जावंक नाशिल्ली. देखून थळावो तरणाटो फ्रांसीस बरेटोन ह्या भुरग्याची कूड कालव्यांतल्यान भायर काडली. साळावली धरणाचो हो कालवो धोकादायक आसा आनी हे सुवातेर संरक्षणात्मक वण्टी ना अशें तिडकिल्ले थळाव्यांनी सांगले. सांग्या बुडोवन तो सकयल पावलो, चिमेर पावला, कळ्ळो का? तेच्यान भायर पावना. कितल्या सुमार खबर. आता पुलिसान बीन कांयच हेल्प केला हांगा? पुलिसान कांयच हेल्प केला. पुलीस म्हणटा हेजे तेजे दुखले केपें फोन करता न्हू ते. आमी आयकोपाक काय आमी पळोवपाक. फायर ब्रिगेड कोणी हाडले काय म्हणल्यार ते सांगना. कोणी जापयले काय म्हणल्यार तेय सांगना. फायर ब्रिगेड येवन कितें करूं बिल करपाक. म्हाजें नांव विठ्ठल गांवकार, ह्या वाडा पंच मेंबर. एक म्हाका अदेळ फोन येयलो की एक 4 सुमार एक भुरगो कॅनरा पडून बिडून गेलो म्हणून. तो घरा कडेन आसलो, तो डायरेक्ट हांव येयलो हांगा पळयल्यार मागीर ताका कोण काडपाक कोण ना जालें. मागीर पुलिशे फोन केले, पुलीस येयले. पुलिशे सांगलें बस काडूय म्हण ताका. मागीर ते पयलें केप्यां पडटा ते सांग्यार पडटा तें म्हाका खबर ना म्हण सांगता ताका. खंय पडटा खबर ना न्हू गॅरंटी सारकी. तो पडल्या वयर मागीर आयल्यान सकयल व्हांवून तो उरलो. मागीर ते सांग्यार पुलीस 1-2 वरां सुमार मागीर ते पुलिसाक फोन करून मागीर त्या पुलीस लेट पावून ताका आतां काडला. 2-3 वरां उदका उरलो. काढलो कोणी आता सध्या? काडला आतां हेणे काडला ट्राफीक धाड्या वयलो. किती सांगपाक सोदता तूं? ह्या हितूंतल्यान किती सांगो मेसेज किती दिवपाक पळयता तूं? हांगा हे सांगता हांव आमचे आमदाराकूय मातशें सांगता हें मातशें हांगा मातशें ब्रेक घालून मातशें भुरग्यांक पडपा जायना अशें म्हणून घालपाचें. ते घालून जाण तरी कितें मारूं जाय ताका. मारपा आनी इस्कोला भुरगीं भरपूर येता उदक दोनी हेजे पयलीं 5-6 जाण अशें करून मेल्या. खराब हवामानाक लागून बुधवारा दाबोळे विमानतळाचेर देवपाक आशिल्लीं 8 विमानां हेर कडेन वळयलीं. हातूंत मस्कटां सावन येवपी 8 विमानां सावन हेर आंतरराष्ट्रीय विमानांचो आस्पाव आसा. हवामान सारकें जाल्या उपरांत 2 ते 2.5 वरां उपरांत हीं 8 उड्डाणां दाबोळेच्या विमानतळार देंपयलीं. गोंयांत व्हडा दबाज्यान कार्निवल मनोवपाची परंपरा साबार वर्सां सावन चलत आयल्या.
तेन्ना सरकारा वतीन आयोजीत जावपी वेवसायीक कार्निवालाक गोंयकार देशी आनी विदेशी पर्यटकां कडल्यान मेळपी प्रतिसाद हो कौतुक करपा सारको आसा. तशेंच ह्या वर्सा पारंपारीक खेत यात्रांचे प्रयोग हायस्कुलांनी सादर करून सरकारान विद्यार्थ्यांकूय प्रोत्साहीत केल्या अशें म्हणत अँथनी बार्बोजान सरकाराची तोखणाय केल्या. तर दुसरे वटेन शिकेटी नावेली वाठारांतल्या थळाव्यांनी कार्निवाल निमतान आयोजीत केल्ल्या खेत यात्राचो आस्वाद घेवपाक देशी विदेशी पर्यटकांचो सहभाग पळोवन खूब उमेद जाली अशें म्हणत दिनेश काकोडकारान खोस उक्तायली. हे पावटी म्हाका दिसता कार्निवालाची हिस्ट्री जाल्या गोंयांत. हे पावटी गोंयांत पणजे कार्निवाल तर सांगनाका सारके उपट पडून लोक आशिल्लो आनी इंडियेचो सगली कडेचो इंडियेचो इवन फॉरेनर्स ट्युरिस्ट आशिल्ले. आनी हे पाटी आमच्या सरकारान टुरिजम डिपार्टमेंटान अंडर रोवन कावंटी आमचो मिनिस्टर आसा तेज्या अंडर हे पावटी एक बरे तरेन पणजे फ्लोट जालो. हेलिकॉप्टरांतल्यान फुलां उडयलीं, हांव आशिल्लो थंय. मागीर आमचे मांदोवींतल्यान बोटयो ताजय परेड जाली आनी फ्लोट तर भरपूर आनी लोकांचो उत्साह असो आशिल्लो. लोक सारको एन्जॉय जातालो, नाचतालो बिटाचेर. हे भाशेन कार्निवाल केन्ना पळोवपाक मेळना. तेच परी आमगे मडगांव कार्निवाल जाला, इतको बरो कार्निवाल आनी लोकांनी एप्रिशिएट केला. मडगांवूय हे फावटी जायतो लोक इंडियन ट्युरिस्ट आशिल्ले, फॉरेन ट्युरिस्ट आशिल्ले आनी ते म्युजिकाचेर लोक नाचतालो रस्त्यांचेर. सो ही आमकां हेज्या पयलीं पळोवपाक मेवताली. बट हे फावटीन चड फ्लोट आनी चड बरो करून कार्निवाल ऑर्गनायज केला आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान. हांव तेका लागून आमच्या CMाक डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे टुरिजम मिनिस्टर रोवन कावंटी आनी आख्खे टुरिजम डिपार्टमेंटाक आनी हेर सगळे डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंटान बरें काम केलां. वेवस्थीतपणी रोड सारके ट्रॅफिक कंजेस्टेड नासतना ट्रॅफिक डायवर्शन बरें जाल्लें आनी एक बऱ्यांतलो बरो कार्निवाल जाला. तेका लागून हांव हॅप्पी आसा आनी हेज्या मुखार आमचे गोंयचे कार्निवाल आख्या इंटरनॅशनलाक आनी बरो वयतलो येत्या वर्साक. सो हे भाशेन कार्निवाल जावपाक जाय आनी गोंयच्या गव्हर्मेंटाक शाबासकी. तुमच्यांनी ही म्हायती जाय जाल्यार एक डायरेक्टरा विचारपा जाता. आमचो कॉमेडियन सुकूर कुट्टाळेचो, आमचो मिलाग्रीस दे गाणपोगा हे पावटी खेळ इस्कलान दाखयल्या. हे पाटी स्टुडंटांक पासून नावेली पेपेचल सकल कॉन्व्हेंटान इस्कलान कार्निवाल वयला, हेला पार्टी दाखयला, भुरग्यांक मोटिवेट केल्या. सो हे भाशेन केन्ना जायनासलें. फर्स्ट टायम स्कुलांक पासून कार्निवाल गेला. फ्लोट परेड जाली थिंगा भुरग्यांची KG1 KG2 एश कोन्न केन्ना जावं ना. कार्निवाला टच करता म्हणून कार्निवाल सामको पावरफूल जालो. आमचे ते सायडी शिकेटी, नावेली, कोलमड्डार व्हडले व्हडले खेळ तियात्र जाले आनी आमी भरपूर ह्या वर्सा एन्जॉय जाले. प्लस तुका ट्युरिस्ट पसून हेतून पार्टिसिपेट जाले हजारांनी लोक. सामको बरो हे फावटी कार्निवाल जालो तो भरपूर बरो जाला आनी असोच हेजे मुखार बी जावचें. आनीक आमकां जायते आमचे ट्युरिस्ट येयले, तेय बी पळोवपाक लागले हें कितें काय म्हणून. सो तेंकाय बी तें बरे भशेन दिसलें आनी आमी खूब हांव 2-3 कडेन गेलो कार्निवालाक. बरो डान्स बिन्स केलो. मागे बायल भुरगीं ती ऑलरेडी डान्सरच, तेंच्यांनी बी भरपूर एन्जॉय केले. पयर आमी शिकेटी गेल्ली, शिकेटी बी भरपूर आमी डान्स केलो आनी बरी मजा येयली. म्हणून कार्निवाल बरो जालो. इन फ्युचर पासून अशेंच जावं न्ही अशें हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन पासून. बंदर कप्तान खात्याच्या कब्जांत येवपी न्हंय वा दर्या देगेक आशिल्ली जमीन जे लोक वापरतात त्या संदर्भात बंदर कप्तान खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या. त्या अधिसुचोवणेत जमनीचे पयशे वाडयल्यांत ते लोकांक परवडपा सारकें ना. देखून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान ही अधिसुचोवणी फाटीं घेवन पयशे वाडयल्यांत ते कमी करचे अशी मागणी बाणावलीचो आमदार बेंजी वेगशान केल्या. न्हंयच्या देगेवयल्या जमनीची व्याख्या स्पश्ट करून आपली सुचोवणी दीत आमदारान बेंजी वेगशान बुधवारा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक निवेदन सादर केलें. जे गव्हर्मेंटान गॅझेट नोटिफिकेशन केलें 7 फेब्रुवारी विथ द रेट्स रिविजन फॉर जी वर्कशॉप्स आहाय जे रिवरायन जी दोड जी आहा उदकाची दोड जमनीक तेंकोन जी उदकाची दोड आहा लँडा तेंकोन जे उदक आसा तेका रिवरायन म्हणटात. जी सुकती येता आनी ती सुकतेचे जी जमीन वयर वता तेका म्हणटात एक्सपोज्ड एरिया. इंटरटायडल झोन एरिया ऑफ एन एक्सपोज्ड रिवर बेड इज कॉल्ड एज रिवरायन. सो हे जे रिवरायन आहा ते गव्हर्मेंटाचो हक्क आहा तेजेर कोण उजा करचो. पूण 1994 हें डेफिनेशन काडलें दिलें आनी तें डेफिनेशन म्हणटालें की गव्हर्मेंट रिवरायन लँड. आनी आतां तेंच डेफिनेशन तेमी कॉपी पेस्ट केलां
54A अमेंडमेंट हाडलो इन 1994 अलॉंग विथ द डेफिनेशन. ते डेफिनेशन तेमी कॉपी पेस्ट केला गॅझेटाचेर आनी न्यू रिवाइज रेट्स काडले. सो तेच सांगता तेका हांव कॉपी पेस्ट केले तेमी. कॉपी नकल में भी अक्कल होना चाहिए म्हणटा न्हू, ते जालो हांव. कॉपी केला पूण अक्कल ना तेका. ते कित कॉपी केले ते 94 ते मिस्टेक केलोली इन द डेफिनेशन. एंड द डेफिनेशन इन्क्लूडेड 50 yards. म्हणजे 50 yards तूं मुखाय भाकार तुगेलो सर्वे नंबर तुज्या नांवान आहा आनी तें बाट तुगेलें आनी तेका न्हूय आहा. न्हूयचो जागो गव्हर्मेंटालो पूण डेफिनेशन म्हणटा 50 yard फ्रॉम द रिवर 50 yard. तुवें परमिशन घेवपाक जाय. व्हेरी गुड, परमिशन घेवपाक जाय. पूण जे भाडें आहा रेंटल तूं वर्कशॉप घाता तेजें भाडें तुवें एडवान्स दिवपाक जाय एज पर द डेफिनेशन. पूण ते म्हणटा आमी भाडें कोणा कडेन गेलें ना. हांवें म्हणलें सारकें. Then definition was put at that time in 1994 because of some conspiracy of one particular survey number. ते कवर करपाक जाय म्हणून तेन्ना गायिल्लें. तें डेफिनेशन तूं आज कॉपी पेस्ट करता. पूण जो कोण भाकार आहा सगळे जे कोणा कडेन लँड आहा ते डेफिनेशन वाचील म्हणटरी what does the definition say? 50 yards from the river high tide line you are going to charge them a rent. And what is the rent? The rent is saying 200 rupees. 94 रेंट आले 3 रुपया. 3 रुपयासून 10 रुपया झाले. 10 रुपयासून 200 रुपये करताय तुमचे आता. एंड यू आर सेइंग यू आर नॉट चार्जिंग देम. बट टू कॉपी पेस्ट करता कोणे. सो आई टोल्ड हिम आई हैव ब्रॉट ऑब्जेक्शन ओनली टू द डेफिनेशन. You need to change your definition. Make the definition as government riverine and private riverine. Don't definition करू. दिल्लीच्या महापौर पदाचेर आम आदमी पक्षाची शैली ओबेरॉय वेंचून आयली. तिका 150 मतां मेळ्ळी तर भाजपाच्या रेखा गुप्ताक 116 मतां मेळ्ळी. आम आदमी पक्षाचो हो पयलो महापौर. दिल्लीक 10 वर्सां उपरांत पयली बायल महापौर मेळ्ळ्या. महापौर जावपाक 138 मतांची गरज आशिल्ली. सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का और पूरी दिल्ली की जनता का, हमारे पार्षदों का, हमारे जितने भी विधायक हैं उनका और जितने भी हमारे सांसद हैं उनका, जिन्होंने मुझे महापौर चुनकर दिल्ली की सेवा का एक मौका दिया. और कल से ही हमारी जो कार्रवाई है नगर निगम की उसकी शुरुआत होगी और कल से ही हमारे जितने पार्षद जो पहले से ही अपने वार्ड में काम कर रहे थे कल ऑफिशियल तरीके से पूरी दिल्ली में काम शुरू हो जाएगा. और साथ ही कूड़े के पहाड़ों की इंस्पेक्शन भी अगले 3 दिनों में हम लोग करेंगे. जी देखिए, हमारा लक्ष्य तो है जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी दी है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता को एक सपना दिखाया है, हम उन सब पर काम करेंगे. जी देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि निष्पक्ष तरीके से उन्होंने अपना निर्णय दिया और शांतिपूर्वक चुनाव हुआ. Although the term is very short, but surely I'm going to give my best as per the under the leadership of Arvind Kejriwal ji and Manish Sisodia ji. गोंयांत दर एका वाठारांत विजेची पुरवण केन्ना सारकी आसता जाल्यार केन्ना सारकी नासता. अशी अवतिकाय आसतना सरकार वीज दर वाडोवपाचो कांयच अधिकार ना अशें मत दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान उक्तायलें. सरकारान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो आनी वीज दर वाडोवचे न्हय अशी मागणी सार्दिनान ह्या वेळार केल्या. आतां तशें वाचलें, लायट आमची टीक टीक जाता. गेल्ले संडे हांव ना, ताजे व्हडली संडे जेन्ना वोकाक मेळून गेलो कुर्तुरे, आज पावटी लायट गेली. इतली जाता आसतना सरकार 6% टॅरिफ आनी वाडोवपाक म्हणटा. तुमकां रायट ना, लोकां कडेन पयशे ना ते फारीक करपाक. इल्लें लुकसाण जालें म्हूण कांय ना, फायद्याक करनाय सगल्यो वस्तू. एक एक कडेन फुक्या दिताले आतां आनी म्हाका दिसता ते फुक्या आनी आहा. तेन्ना हांव सरकाराक मागता 2 वस्तू की परतू ब्लॅकआउट जाताय ते बंद जावपाक जाय. लोकांची टीव्ही, कोण एअर कंडिशनर, कोणाक गेलो रेफ्रिजरेटर, ते पेड्डे जावन वता. आनी टारीफ जी आसा अशेंच लोकांक कुस्तार जाता,
आगोड जाता फारीक करपाक बील येता तेन्ना आनीक 6% वाडोवन लोकांची गोटी कापनाकात. गिरी वाठारांतल्या ग्रीन पार्का फाटल्यान आशिल्ल्या तणाक दनपारा अचकीत उजो लागलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. तणाक उजो लागिल्ल्यान कसल्याच प्रकारचे लुकसाण जावंक ना, मात उज्याक लागून त्या वाठारांत धुंवर जालो. ताका लागून म्हापशेच्यान पणजे वचपी तशेंच पणजेच्यान म्हापशा वचपी लोकांक धुंवराचो त्रास जालो. तशेंच येरादारी लेगीत अडकून उरिल्ली. म्हापसा कंट्रोल रुमान 2 कॉल आयले की फायर कॉल जाले म्हणून उजो पेट्टा ग्रास फायर म्हणून ग्रीन पार्काच्या हॉटेलाच्या फाटल्यान. आमी हांगा येयले तेन्ना पळयलेलो आख्खो धुंवर जाल्लो आनी गाडये ब्लॉक जाताले आनी आमी अर्दो आतां पालयल्लो आसा आनी अर्दो पालोवपाची ट्राय करता आनी तो एस्टिंग्विश करतले आमी. लॉस बीन अशें कोणाक जावं ना, फक्त डिस्टर्ब जालो फक्त गाडयेक धुंवराचो आनी कितें. तो आतां मातसो आमी क्लियर केल्लो आहा आनी 10 मिनटां आमी फूल क्लियर करता. ते एक्झॅक्ट सर खबर ना कित्याक उजो कसो लागलो तो. मडगांव वाठारांतल्या रावणफोंड सर्कला कडल्यान अवजड गाडयांची यो वच सुरूच आसता. देखून ह्या वाठारांत आतां धोको निर्माण जाला. हो सर्कल व्हडलो आशिल्ल्यान गाडयांक वळण घेवपाक कठीण जाता. तशेंच अपघातांक लेगीत तोंड दिवचें पडटा अशें रावणफोंड वाठारांतल्या थळाव्यांचें म्हणणें. आतां तर रस्त्याचेर येरादारीचो ताण वाडत चल्ला. देखून व्हड अनर्थ टाळपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान हातूंत लक्ष घालून हें सर्कल ल्हान करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. रावणफोंडार जंक्शनाचेर आसा आनी मुद्दम मिडिया कितें हाडला की फाटल्या व्हडलो अनर्थ जावचो न्ही. ही सायडीक घरां बीन आसा. आतां कितें जाता, ड्रायव्हर टर्न मारता आनी भायर सरता आनी तेजी फाटली जी बॉडी आनी फाटली व्हील रायट सायडीचें ते हे सर्कलाचेर वयर चडटा आनी मोस्टली चडशे रात्रे दिसाचे तांकां कळटा आनी तांकां बावड्यान शिकप ना. ते अनएज्युकेटेड ते ड्रायवींग म्हणल्यार ते केले आनी गेले. हो एक बरो सारको इश्यू हेचो आसा, डेंजरस इश्यू. फाल्यां जर हांगच्यान जर कंटेनर एक खंब जो पडलो जाल्यार आनी मागीर ट्रॅफीक जाम तें मागता PWDचे जे ऑथॉरिटी आसात तेंच्यांनी हांगा येवन प्रायोरिटी बेजिसेचेर ते सर्कल मातशें रिड्यूस करचें. मागीर हे सायडीन ब्रीज येतलो दॅट इज आफ्टरवर्ड्स. बट हे प्रेझेंट सिच्युएशन हांगा व्हेरी डेंजर. मागीर जातकीर आनी हांगा बॉम्ब मारपाचें न्ही. ड्रायव्हर मेलो, क्लिनर मेलो तुज्या आनी रातचें ते मातशें तायटूय बी आसता. तांकां बाबड्या कांयच खबर आसना ड्रायव्हरान. हांव पयर राती पळयलो सारको वयर चडोन असो बेड जाल्लो. म्हणून हांवें मुद्दम मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जावं गव्हर्मेंटाकय सांगपाक शकता PWD हेजेर मातशें इश्यू सामको हेजेर घेवचो आनी हें काम मातशें करून उडोवचें. उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरांच्या सहकार्यान केपें मतदारसंघात 5 लाखांचो मोडून वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प हातान घेतला. बुधवारा ह्या प्रकल्पाचो बुनयादी फातर बसोवन कामाक सुरवात केल्या. तशेंच ह्या प्रकल्पाचो लोकांक फायदो जातलो आनी हाचे फुडें आनीकूय उदरगतीची कामां जातली अशी म्हायती केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान दिल्या. And it was an initiative of Honorable WRD Minister Subhash Shirodkar age initiative and हे एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून हातींक येयल्ले आनी आमगे केपेंच्या मतदारसंघात आज हे स्टार्ट कोताय वॉटर हार्वेस्टर विच इज ऑलमोस्ट कॉस्टिंग विदीन 5 lakhs. आमगेल्या AE आहा, आमगेले JE आहे आनी म्हाका दिसता हे पायलट प्रोजेक्ट जे मिनिस्टरान घेयला हातींक हे आमगे केपें मतदारसंघाक आमी प्रपोज करतले आनी हेच्या मुखार आनीकूय जातले. सो इट इज अ गुड इनिशिएटीव आनी खूब बरें दिसता आज हे ADI आमगेल्या केपें हिंगा ही आमी सुरवात केल्या. सो इट विल बेनिफीट द कॉम्प्लेक्स एज वेल एज लेटर ऑन अदर प्लेसीस इन केपें कॉन्फ्रन्सी. सो अनेक फावटी हांव डिपार्टमेंटाक WRD देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंगे प्रयत्नान तेंगे एक इनिशिएटीव घेवन आज हें काम आमी सुरवात केल्या. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.